गोंय राज्याचे तिसरे फायनान्स कमिशन जे आहा तेंच्यांनी आयज आपलो जो रिपोर्ट तयार केला तो गव्हर्नराक दिल्लो। हो रिपोर्ट फुडें कॅबिनेटा मुखार येतलो। थर्ड फायनान्स कमिशन म्हणजे खूप गॅपान जाल्ले, म्हणजे 2009-10 जे फायनान्स कमिशनाचो सेकंड फायनान्स कमिशन टर्म सोंपलो ते उपरांत 12 वर्सां सुमार स्टेट फायनान्स कमिशन फॉर्म जाल्ले नासले। 2022 हे तिसरे फायनान्स कमिशन ह्या सरकारान फॉर्म केले आनी तेचें काम चालू असलें। ह्या फायनान्स कमिशन हेडेड बाय जे रिटायर्ड IAS ऑफिसर फायनान्स सेक्रेटरी असले दौलत हवालदार ते हेड करताले। दुर्गा प्रसाद म्हणजे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्साचे डायरेक्टर, रिटायर्ड डायरेक्टर ते तितून वांगडी असले। आणि डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स गुरुनाथ पोटकार म्हणजे असले। हे 3 जाणांचे हे कमिशन असले। तेंच्यांनी मायन्यूट स्टडी केल्या हे सगळे रिपोर्ट तयार करता आसतना ते गोंयच्यो जितल्यो पंचायती आहा 191 पंचायती त्या सगळ्या पंचायतींनी तेंच्यांनी व्हिजिट केला, थंय टायम स्पेंड केला, थंयची लोकॅलिटी, तेंचे रेव्हेन्यू हे सगळे गजाली पळयल्या। ते उपरांत तेंच्यांनी सगळ्यो म्युनिसिपालिटी व्हिजिट केल्या, सगळ्यो दोन्ही आमच्यो जिल्हा पंचायत व्हिजिट केल्या, तेंचे काम, तेंचे रेव्हेन्यू प्रॉस्पेक्ट हे सगळे पळोवन हो रिपोर्ट तयार केला। तेंचे रिकमेंडेशन हे फायनान्शियल आणि नॉन फायनान्शियल रिकमेंडेशन असता। तेंचो फोकस असता तो मेजर्स टू स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज आणि तेंचे भितर एक सस्टेनेबिलिटी हाडपा लोकल गव्हर्निंगान हे करपाक ते रिकमेंडेशन करता। तेंचे हे जे रिकमेंडेशन आहा तेजे प्रमाण मागीर स्टेट आनी सेंटरांतल्यान तेंकां फंडिंग जे जावपाक जाय वेगळ्या सेक्टरान वेगळ्या विभागांनी ते जावपाचे असता। तेजेर हो रिपोर्ट असता आनी हो रिपोर्ट जो तेंच्यांनी आतां सबमीट केला तो 2024 ते 2029 म्हणजे 5 वर्सां खातीरचो हो रिपोर्ट आसा। आयज तेंच्यांनी तो गव्हर्नराक दिला, तो मागीर गव्हर्नमेंटा येतलो तो कॅबिनेटा मुखार पर्यंत हो रिपोर्ट येतलो। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकारान, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर।